ఇక్కడ వైష్ణవ బాంధవకు మిగిలిన నమస్కారం. ಹಂಗ ಮಕ್ಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಿಲಲೆ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ಟೀಮ್ आणि मुरलीधर चरण प्रभु का मिगल मस्त मस्त धन्यवाद. आ तज्जे के पुढे आम्ही प्रेयर्स एक सांगून सोडूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकां करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. हरे कृष्ण. सो आयचे टॉपिक हंतू आम्ही लास्ट टॉपिक अंतू पळेलिंची कशी बली महाराज कशी हेवनली प्लॅनेट्स मळरी स्वर्गावैरी कशी ताणे आक्रमण कोनु हे केले. सो ताणी येतानाची इंद्राक तागेल शक्ती पुरा पळोवन घेनु ताण कसं केले तागेल गुरु लगी निमगीले हांव कसं कोरचे म्हणून तू कसने कर नशी युद्ध कर नशी ह्या जाग खाली कोनु तू अदृश्य जावनु कोणाक कळ नशी तशी तू आसव म्हणून सांगता. सो हंग इंद्र आणि विंगड देवतेಗಳು कोण असताची तानी पुरा हे स्वर्ग सोणू चमकलिंच. आता स्वर्गावेरी बली महाराजाले तागेले रायभार चलत असते. सो ह्या पूरा जनले देवते तनी इंद्र आणि विंगड पूरा जनले देवतेले आवसुकोण अदिती आणि कश्यप मुनी. सो हंग कंचे आवसुक चढूवाले अशी तोंदरी जलारी एक पोझिशनार असलारी तिका ते मस्त बेजार जावन असता अथवा मस्त कसं म्हणताची तांक ते चढूवांक कसने मेळ नतील कुळ्ळे तांक समेत ते तितलेची दुःख पावता. सो हंग अदितीक ते मस्त बेजार जावन असता ती मस्त लॅमेंट करता असता त्या विषयात. सो कश्यप पुनी त्या टायमार कसं करत असता तो मस्त वर्ष तुलन तो मेडिटेशनांत असता तो ते हंतू असतो तो. सो तो एक दिवस कितलिकी वर्षानंतर तो आश्रमाक वापस येतो. सो आश्रमा येताना ते आश्रम चंद दिसना आणि ते आश्रमात कसंकी एक धुक्कारी असील म्हणके दिसता. सो तो आईल कुडलेची अदितीक बायलेक निमगीत कसन एक आश्रमात पुरा समा चलतस नव्हे पुरा समस नव्हे आणि तू कसं एक मस्त बेजार असेल म्हणके दिसता म्हणून. सो तदन हंग कश्यप मुनी 5 क्वेश्चन निमगुचस ते कसन मळरी तो मेनली फर्स्ट निमगीता कसने तुगेले कर्तव्य तू सम करतस नव्हे म्हणून म्हळ्यार तुगेले प्रिस्क्राईब ड्युटीज म्हणटाच्या म्हळ्यार तुगेले कर्तव्य पुरा तू सम जावन करतस वे म्हणून ती बाई म्हण सांगता. सो हंग प्रभुपाद हंग आमका प्रिस्क्राईब ड्युटीज कसने म्हणून सांगचे पडतस. आता मी भगवद्गीतान समेत
पळेलेंची अर्जुना कृष्ण का सांगतास तुगेल प्रिस्क्राईब ड्युटी तू कोर का अर्जुनाला प्रिस्क्राईब ड्युटी कसं नसता तो एकलू क्षत्रिय क्षत्रिय जल्లలో युद्ध कोर का सो तो हंगा युद्ध करना म्हणून सांगता सो तेदाना कसं नाही सदन कृष्ण सांगतात तुगेले प्रिस्क्राईब ड्युटी कसं नाही ॲज अ क्षत्रिय तू फाईट कोर का सो तू त्या कोरकतीची कसं नाही जलर समेत सो तशीची ह्या भूलोकारी आमक समेत एक प्रिस्क्राईब ड्युटी असतं आम्ही कसं नाही एक बामून जाऊन की बायल जाऊन की आनम जाऊन की कसं की एक प्रिस्क्राईब ड्युटी जाऊन असतं हे घरकड झालं मग बाहेर काम करता असताना समेत ते कसं एक प्रिस्क्राईब ड्युटी आम्ही कोरकतीची त्या चुकोच्या जाऊन मुगे मागीर भगवद्गीतांतू कृष्ण अर्जुनाक प्रिस्क्राईब ड्युटी करताना कशी कोरका म्हणून समेत सांगिलस तेवे प्रभुपाद हांगा आमकां सांगतस कशी भगवद्गीताचे 3rd चॅप्टराचे 30th वर्स मयि शारवणी कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा निरासे निरमं भूत्वा युध्य यस्वा विगज्वरः मळरी हंगा कृष्ण अर्जुनाक सांगतस तू कसं काम करत की त्या पूरा मक्का ओप्सी म्हणगे म्हळ्यार विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फॉर द रिझल्ट ऑफ तू कसं काम करतास ते पुरा रिझल्ट तू मक्क सरेंडर करी म्हणगे आणि ते कसं नाही एक्सपेक्टेशन ना कसं नाही डिझायर्स दावन घेवचे ना जे कसं नाही प्रॉफिट येता आणि कसं नाही एक प्रोप्रायटरशिप म्हळ्यार हें हांव केल्लें हें मेगेल निमित्त जाल्लें म्हणजे एक प्रोप्रायटरशिप समेत तू दावन घेवचें ना पुरा तू म्हाका उपसुका म्हूण घेवन आनी खंयचें तुमगेल प्रिस्क्रायब ड्युटी आसूचें ते कसं एक आलस्यतನ सोण ಚಂದ ರೀತಿರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕರ್ತಾ ಸುಚೆ ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ಕತಿರಿ ಮೋಣ್ त्या अर्थारी आम्ही केल्यारी तेदना हांव तुगेले तुवा म्हाका पावता म्हूण न्हू हांगा कृष्ण सांगता सो ह्या श्लोकारी कशी आमगेले प्रिस्क्रायब ड्युटी कोरका म्हणचे आम्ही हांगा त्या विशयारी एक लेसन शिकयत सेकंड क्वेश्चन आम्ही वापस हांव म्हळ्यार तुमकां कनेक्ट करतास अनेक क्वेश्चन तो उपास कश्यप मुनी कसं निमगीता म्हळ्यारी धर्म अर्थ काम मोक्ष अज्जी विषयारी कसने ತೊಂದರೆಸ್ವೆ तुक हांगा आश्रम आसतना कसने कोरचे कसने ತೊಂದರೆಸ್ವೆ मुनिंगीत उपास हांगा आम्ही हांगा पुरा जन असूच पुरा एक बायल बमून जावन असूची घरकड असेल जावन आम्ही ब्रह्मचारी सहान तू कॅटेगरीन तनी पुरा ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಸಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ್ तेनच आम्ही गृहस्थास म्हणतशी जलारी ते एक व्यत्यासच गृहस्थ आणि गृहमेधी म्हळ्यार कसं नाही म्हणगेन कोण तनी बरी इंद्रिय तृप्तीक अथवा इंद्रिय भोग करचेक मात्र तनी जीवन चलसित असल्यारी तांकां आमी गृहमेधी म्हणटाच त्याची एक हाऊस होल्ड लायफान समेत आम्ही आध्यात्मिक जीवन अथवा आम्ही ह्या डिवोशनल प्रॅक्टिसेस कसले कोरका आणि कशी मुखार सून वचुका म्हूण आमगेले प्रिस्क्रायब ड्युटीज ओटू हेवे इन्क्लूड कोनू कृष्णाक मदेन दवनू पुरा कृष्णाक अर्पण कोण घेवन आम्ही आमगेले प्रॅक्टिसेस डिवोशनल प्रॅक्टिसेस भक्ती करता असल्यारी तसलेंक आम्ही गृहस्था म्हूण घेनू हांगा सांगताची सो तू हाऊस होल्ड ड्युटीज पुरा सम करतास नवे म्हूण घेनू तो निमगीता सो आणि म्हळाल म्हणके आमगेल हांगा हे हाऊस होल्ड ड्युटीन समेत आमगेल मेन गोल कसं नसुका ह्या पुरा ड्युटीज आमगेल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कसं नसते आम्ही करता सुका ज्याला मेन कसं नसचे आमगेल अंडरस्टँडिंग स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडिंग आमगेल गोल ऑफ लाईफ कसं नसू तज्जुवेरी चेड कॉन्सन्ट्रेशन दवन घेवन सुका अल्टिमेटली हांगा म्हळ्यार युजली मोक्ष प्राप्त जावचेक आम्ही करता सुका
म्हळ्यार एकूपटी आमी ते हंतू कोरू जायना स्वताकाच आमगेल प्रिस्क्रायब ड्युटी करता करता आमी आध्यात्मिक जीवनार समेत मुखार सुनू वता आसुका. सो त्या विशयारी ती मुखार सांगता. सो तशीच तो अनेक क्वेश्चन निमगीता. तू आश्रमान तू येवचे गेस्ट कोण येताची अतिथी कोण येताची तांकां लायक रितीरी चंद कोण घेवन वेलकम करताच नवे तांकां चंद कोण पळयताच नवे म्हूण घेवन. सो हांगा समेत आमी कसन शिकयता खंयचे कोणी घरकड आयल्यार इवन तो घरकड येवचे शत्रू जावन आसल्यार समेत ताका लायक रितीर आमी घरान तूं रिसीव कोरून लायक रितीर होस्ट कोरका म्हूण घेवन. म्हळ्यार मिनिमम एटलिस्ट आमगेल योग्यते प्रकार आमी एटलिस्ट एक बेस्टेक सांगूका एक उद्दा निमगुका. सो सो ताका म्हणटाची इवन एक शत्रू आयल्यार समेत ताका चंद कोण घेवन पळोवका म्हूण घेवन. सो त्या विशयार समेत तो कश्यप मुनी अदितीक क्वेश्चन करता. मागीर अनेक त्या हांतू आश्रम आशिल्ले निमित्त मस्त जन ब्राह्मणास आसताची आणि मस्त काम करचेक आनी हेल्प करचेक आनी आसताची. सो यज्ञ तै म्हळ्यार फायर यज्ञ असं म्हणटाची. फायर यज्ञ म्हळ्यार अग्नी यज्ञ म्हणटाची. तसल पुरा जाता स्वे आनी ब्राह्मण तांकां वारलेल कोण कोण आसाची तांकां पुरा जनांका समा रितीरी कसने ಸೇವೆ ಜತಾಸ್ ನವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ ತಂಕ लायक रितीरी जेवण प्रसाद दिता आसच नवे म्हणून तो तशी क्वेश्चन करता. सो तेदन तीण म्हणटा कसने हांव केन्नाय तुगेल आलोचन कोन्न तूं सांगिल्ले इन्स्ट्रक्शन्स तूं सांगिल्ले म्हणकेची हांव पुरा जनक म्हळ्यार गेस्ट जावो अथवा ते यज्ञ करचे जावो ब्राह्मणाक जावो अथवा खंयचे ड्युटीज जावो हांव चंद रितीरी करतास. तूं कुडगास कोन्न घेवन हांव करतास. तूं सांगिल्ले म्हणके प्रकार पुरा चलोसून घेवन करतास म्हणून ती सांगता. मागीर लास्टाक तो एक हांगा प्रश्न निमगीता. कसने तुगेल चेडू आराम आसा नवे तुगेल चेडू वाल कसने ತೊಂದ್ರೆ ना नवे म्हूण घेवन. म्हळ्यार तो मस्त तपस कोन्न घेवन आशिल्ले मित ताका कितलींय वर्ष तपस कोन्न आशिल्ले मित ताका कसने भायरच्या प्रपंचान कसं जाता आसचें म्हणचे विशय गोत आसना. सो ती तशी निमगीता तेदान ती सांगता म्हगेल चेडूवांक म्हळ्यार तांणी आसूच खंय स्वर्ग लोकांत. सो तांगेल घर तांणी राबचें म्हळ्यार निमित्त तांकां एक घर ना आनी तांगेले कसने वेल्थ म्हणचे ऑप्युलन्स म्हणचे ऐश्वर्य कसने ना तांगे लागीं आतां. तांणी पुरा कळवून घेतला. सो आनी तांकां कसने प्रोटेक्शन ना भैयारी तांणी होंता आसाची अडगून बसलेंची. सो ताकाची तुवाची मेगेल चेडूवांक आतां रक्षण कोरका हांव आतां कसो कोरका मेगेल चेडूवांक आनी पुरा रक्षण कोरचेक तूं सांगका म्हाका म्हूण घेवन ती कश्यप मुनी लागीं ती ती कसले तितली बेजारार आसा ती कसले तितली लॅमेंट करता आसा म्हणचे विशयू ती सांगता. सो त्या टायमार कश्यप मुनीक कसं कळटा म्हळ्यार आदितीन चेडू वाल विशयारी चेडू अल विचार आमी हुस्को काडताची ते आसूक जाता जाल्यार हांगा टू मच अटॅचमेंट समेत आसचें. सो ताका तें कसं कळटा म्हळ्यार हांगा आदिती मस्त अटॅचमेंट जावन घेतला चेडू वाल विचारी म्हणचे ताका कळटा. आनी ताका तें आनीक कसं रियलायज जाता म्हळ्यार ह्या देवान केलेले हे मॅटेरियल वर्ल्ड कितले इल्युजन आसा म्हळ्यार आमी कितले कसं म्हणटाची आमी कसं अंडरस्टँडींग आसताची म्हळ्यार मेगेल चेडू मेगेल घर त्या हांतूच आसताची आमकां हें नॉलेज आसता कसने आमी आसूच हांगा परमनंट जावन ह्या मॅटेरियल बॉडीन तूं आमी परमनंट जावन आसचें साध्य ना. एक काळ आसताची मागीर ह्या देहा सोडून अनेक देहाकी अथवा आमगेले डिझायर प्रकार आमी मुखारचे हांतू वताची म्हणचे हें नॉलेज आसल्यार समेत आमी अटॅच जावन आसताची. सो ते हांगा आमी
कृष्णाले ते इल्युजनरी कसं म्हणताची एनर्जीन तू कितलं पुरा जन मग्न जावन आसताची म्हळ्यार आनी कितले चेडवाल वेरे स्पेशली चेडवाल वेरी त्या मोग आहा तू अंधमोहारी आसताची म्हूण आतां चेडू मागीर ग्रँड चिल्ड्रना वेरी अंधमोहारी आसताची जन म्हणचे हांगा ताका ते रियलायज जाता आनी एस्पेशली तागेले बायलेक चेडवाल वेरी कितले कसने ते अफेक्शनार तांणी बायंड जावन वताची कितले तांणी अटॅच जावन वताची म्हणचे ताका हांगा कळटा सो ताचे खातीर तो तिका सेल्फ रियलायज करचेका तो उपास तिका आमी हे आत्मा न्ही आमी हे शरीर हा म्हणचे विशयार समेत तो तिका एक्सप्लेन करूंक पळयता जाल्यार तिगेले ते अटॅचमेंट कितले स्ट्रॉंग आसता म्हळ्यार चेडवाल वेरी तिका ते डिझायर कसन म्हळ्यार आतां म्हगेले चेडवांक कशी पुणी वापस ते स्वर्ग लोक मेळका वापस तांकां ते ऐश्वर्य पुरा कसन आशिल्लें ते पुरा मेळका तांगेले पोझिशन कसन आशिल्लें ते वापस तांकां मेळका आनी कोण ते घेवन आसुचे ते डिमन्स म्हणचे तांणी तांकां पुरा हें जावका म्हणचे ती तितले स्ट्रॉंगली डिझायर हांगा करता आसता सो तो ह्या सोला विशय सांगो ह्या मॅटिरियल बॉडी विशय सांगो ती सेल्फ रियलायझेशन अवेर विशय सांगो ती ते कसने चड मना घेना तेदन कश्यप मुनी कसं करता ताका कळटा हांगा ओके ती खेमाना वताना सो ती कसं की एक चेडवांक चांग जावका चेडवांक वापस तांगेले पुरा मेळका म्हणचे डिझायर करतास सो तिक हांव हें डिझायर करतना समेत ती कोणा प्रे करका म्हणचे विशय तो हांगा सांगता सो ती सांगता तिका ताका आदी तिका हांगा कसन सांगता म्हळ्यार तूं आमगेले सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण वासुदेव तक्काची तूं प्रे कोरका तक्काची तूं हें कोरका कसं लेಕ್ಕ म्हळ्यार आमी 5th चॅप्टर ऑफ भगवत गीतान कसं शिकताची म्हळ्यार कसं ते he is residing in our heart and he can bestow pura benedictions right and he is well wisher of the bhoktaram yajna tapasam म्हणून so थंय कसं सो तो म्हणटा तो वेल विशर सो कोणी विंगड लागी वचून ಅಥವಾ विंगड देवातेंक ಅಥವಾ हांक वचून आमी प्रे कोरका म्हणना आमी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड वासुदेव कृष्णाकाची प्रे केल्यारी पूर जाता म्हणून तो तिका हांगा सांगता सो हांगा अनेक आमी कसो अर्थ कोण घेवत म्हळ्यार कश्यप मुनी हांगा एक गुरुले म्हणके तिका सांगून दितास तू कसने तुका आ डिझायर असल्यार समेत तू कृष्णा लागीची निमगुका ते आमी हांगा अनेक कसो अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार आमकां ते आमकांय फॉलो जाता आमी आनीके ते स्ट्रॉंगली स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मार बरी स्पिरिच्युअल डिझायर चिदावन घेवन आनीके त्या लेवलार येवन आसच्या आसनाची सो मेटीरियल डिझायर्स असल्यार समेत ते आमी कृष्णा लागी प्रे कोरका कसं लेಕ್ಕ म्हळ्यार आमकां ते डिझायर्स कसने मेटीरियल डिझायर्स असल्यार ते तांकां आमकां मेळटा तशी योग्यत असल्यार कृष्णा प्रोवायड करता ताजे वयर समेत आमकां आमी सिन्सियर जावन डिवोशनल प्रॅक्टीस समेत करता असल्यार सो आमकां ते अगत्य असल्यार मात्र दिता ना जाल्यार द मेटीरियल डिझायर्स तो फुलफिल हांगा करना फॉर एग्जाम्पल आमी ध्रुव महाराजाल एग्जाम्पल पळयत सो ध्रुव महाराजान कसने ताका व्हड राज्य जावक आशिल्लें तागेले अन्नालाके व्हड राज्य जावक आशिल्लें जाल्यार ताणें केदान मेडिटेशन करचे बेसलो केदान ते हें केलें की ताका सेल्फ रियलायज कसन जाल्यार हांव कसं निमगीत आस हाजे के व्हड भक्ती करचे म्हणचे विशय ताका रियलायज जाता सो थंय ताका भक्ती समेत मेळटा ताका तागेले मेटीरियल डिझायर कसन आसूं तेवे फुलफिल जाता सो अशी आमकां कसने असल्यार कसने डिझायर्स असल्यार ते मेटीरियल असचे पुरो अथवा स्पिरिच्युअल डिझायर्स असचे पुरो खंयचे डिझायर्स असल्यार समेत आमी कृष्णा लागी निमगुका म्हणचे हांगा
कश्यप मुनी अदितीक सांगून दिता सो तेवे आमी आमगे लायफार समेत फॉलो करूं सो अशी तो तिका ताजेल्यार हांव कसो करता हांव कशी हांव कृष्णा लागी हांव कसने ह्या पुरा निमगुचे मेगेल डिझायर फुलफिल करी म्हूण हांव कशी करचें म्हूण तो ती निमगीत सो तेदोन कश्यप मुनीन अदितीक पयोव्रत म्हणचे विशय सांगून दिता हे पयोव्रत कश्यप मुनीक ब्रह्मदेवान सांगून असचे सो हे व्रतान तूं कसन जावचे म्हूण घेवन सो हे केदान करता म्हूण घेवन तो सांगता सो हे फाल्गुन मास म्हणटाच्यान फाल्गुन मास म्हळ्यार ते फेब्रुवारी आनी मार्चा टायमार येता सो त्या टायमार रात्री तुलन शोर कोन 12 दिवस कोरका ते द्वादशी तनक आम्ही कोरका जाता हे कशी कोरका ह्या 12 दिवस तनी कसने खावचे ना बरी दूध पिवयेत विंगडानी कसने घेवचे ना आणि ಸ್ವಲ್ಪ ऑस्टेरिटी कोरका जाता तन्नी नेलार न्हिदोका जाता आणि 3 वेळा न्हावका जाता तशी मस्त ಸ್ವಲ್ಪ ऑस्टेरिटीजय फॉलो कोनु आणि देवाक केदनाय प्रार्थना कोरकतानी सो तो तिका कशी पुरा प्रार्थना करचे विषय तो तिका शिकोवन दिता कंचे पुरा मंत्र हे कोरका म्हणचे विशय पुरा सो सो ते फर्स्ट तो तिका हे कसने फर्स्ट हंतु कसन म्हळ्यार कसने खावचे ना आनी 12 दिवस दूध मात्र पिवन घेवन कोरका सो मागिरी कसने मागिरी तो पूरा वर्शिप करचे विषय सांगता म्हळ्यार फर्स्ट एक देवाक इन्स्टॉल करचे म्हणटाचे म्हळ्यार एक डीटीज इन्स्टॉल कोन घेवन ताका चंद कोनु अभिषेक करचे आसता दूध दही ताक आमी पंच अभिषेक म्हणटा नवे तशी कोरून मागीर चंद कोन न्हाणोवन मागीर लायक वस्त्र आभरणा पुरा घालून मागीर कसने फूल फल आणि लायक रंदप कोरका जाता ते रंदप करतना समेत तूप लायक कसने ग्रेन्स म्हूण येतात वा शुगर म्हूण येता तशी लायक आयटम्स रंदप कोनु देवाक हांगा ऑफर करचे विशय तो सांगता मागीर नैवेद्य पुरा जाल मागीर आरती पुरा करचे हे पुरा विषय तो हांगा तिका सांगता सो ह्या पुरा केल्ले मागीर समेत तो अनेक कसन सांगता म्हळ्यार हे ऑफर केलेले ब्राह्मण आसा तांकां पुरा जनाक वांटुका तांकां पुरा जनाक चंद रितीरी घरा आपोवनु वाणु तांकां दक्षिण दिवनु इवन हांगा कोण कोणाक हे कोरका म्हूण सांगचे आसतानी हांगा फर्स्ट आमी देवाल पूज केले मागीर सूर्याक पूज केले सूर्य उद्दा अग्नी आणि आमगेले गुरू कोण असता तांकांय हांगा तू पूज कोरका म्हणून हांगा सांगता तो आणि पुरा जनकय गुरू आणि विंगड ब्राह्मण आणि कोण असताची तांकां पुरा जनक वाडका आणि दक्षिण दिवका म्हूण घेवन हे एक दिवसाचे न्हय कंटिन्युअसली 12 days कोरका आणि कशी कोरका फुल कंट्रोल्ड माइंड आणि आमगेले इंद्रिय कंट्रोल्ड जावन आसुका आणि केदनाय देवाले विचारी आलोचन करता करता हे आमी कोरका म्हूण घेवन सांगून आसता अनेक ताणे कसन सांगून आसता हांगा एक मंत्र शिकोवन दिता कसो मंत्र द्वादश मंत्र म्हूण सांगताचे ते कसने आमी भागवतम शूर जॉर्जपूर सांगता नवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय सो हे मंत्र तिणे सांगता ते 108 times की कितले पटी जात कितें सांगता आसुका आणि ह्या टायमार अनेक विषय मेनली कसन सांगचे म्हळ्यार हे व्रत करताना आमगेल मग्न देवाल वयर आसुका आणि आमी कसने हे रंदप केले आरती केले हे पूज केले जाल्ले
मोंचना हंगा हंगा कंटिन्युअसली भजन करचे कीर्तन करचे आणि भागवतम वजूचे रिसाइट करचे भागवतम श्लोक रिसाइट करचे ह्या पुरा करचे असता आणि कसने विंगड नक कसिल पुरा उल्लोन बेसचे त्या पुरा हंगा कोरुना म्हणू सांगून असतं तक्क नक कसिल विषय आलोचन करचे ह्या पुरा करचे ना म्हणून हंगा सांगून असतं आणि कसने हंगा धन मळरी ह्या पुरा खर्चूच्या समेत चिके माक्षी मुकार समेत ಪಳೋಚನ ಅತ್ ಇತ್ಲು ಪುರ ರಂದಪ್ಪ ಇತ್ಲು ಪುರ ಜನ ದಿತ್ತಾನ್ ಪುರ ಮಕ್ಷಿ ಮುಖಾರಿ ಆಲೋಚನ कोरोना सो चंद रीतीरी लायक रीतीरी है कोरका आणि फुल देवालवेरी देवाक आलोचन कर म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेटिवली आम्ही कृष्ण कॉन्शियस जावन असते तशी ह्या तिका 12 days कोरका सांगता सो ती फुल मनातुलन म्हळ्यार तिगेल ते डिझायर फुलफिल जावच कतीरी ती व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंगली ती कॉन्शियसली है एक कडे चुक्कन अशी पुरा चंद कोनगेनु ती करता सो बार दिवस केल्ली नंतर हंगा देव तिका दर्शन दिता सो तो हंगा दर्शन दितान समेत कशी येता म्हणचे पळया सो देव विष्णू रूपारी येता 4 हत्तारी तेगेले जल्लारी हंगा तो येलो गार्मेंट्स ಅಂತೂ येवन असता सो तिका देवा पळेल कुळ्ळे खुशी जाता ते खुशीन तू ती तिगेले आंग पुरा नडगत असता तिका उलोचे जायना तिगेले कसं म्हणटाची चोक जावन होता तिका वॉइस येना भायर जाल्यार मागीर कसने तिगेले खुशी तडसून घेवन मागीर ती प्रार्थना करता देवाक कोणा कोणा प्रार्थना करता ती पुरा देवाल नाव करता ती हंगा मेनली काडचे रामापती म्हणगे रमापती म्हळ्यार कोण रमा म्हळ्यार कोण लक्ष्मी सो लक्ष्मील बामूण हंगा विष्णू जाता सो लक्ष्मी म्हळ्यार कसने फॉर्च्यून आमकां फॉर्च्यून कशी येवचे साध्य आसा तो ऑप्युलन्सस लक्ष्मी म्हळ्यार लक्ष्मी देवी म्हळ्यार ऑप्युलन्सस म्हूण जाता सो ती रमापतीक हंगा प्रे करतास कसने तुवा मेगेल चेडू हांकां भरपूर ऑप्युलन्स दिवची तशी करी म्हूण घेवन आणि हंगा तिणे पयोव्रत आतां कसने बार दिवसाक केल्लें सो यज्ञपती सो ते पयोव्रताचे यज्ञ केलेलं हंतू म्हाका ताजे फल भरपूर मेळची तशी जावो म्हणून ती यज्ञपतीक उडगासकोन घेता आणि हांगा मागीर जगतपती म्हळ्यार पुरा कोण जगत पळोवन घेता सो आमगेले कृष्ण सो ह्या 3 देवाक मेनली ती उडगासकोन घेवन तांकां प्रेयर सांगून तिगेले डिझायर्स फुलफिल जावच तशी ती प्रार्थना करता हांगा देवाक सो देवाक सो देव कसं म्हणटा म्हाका तुगेले डिझायर्स म्हाका गोतस तुगेले चेडूवाल खातीर तूं ह्या पुरा निमगीता असं म्हणगेन सो हांव तुगेल आनी तुगेल बामूण कश्यप मुनीले चेडू जावन घेनू येता म्हणगेन जाल्यार ह्या विशय तुवा कोणाक सांगू नज ह्या विशय तू तुगे लागीं दवन घे सिक्रेट जावन दवन घे म्हणगेनू सांगता सो तेदाना देव कश्यप मुनीले मना येवन कश्यप मुनीक ती चंदकोन घेनू बामणा चंदकोन पळोवन घेता आसता मागीर कश्यप मुनीले मनातुल्यान तिगेल मनांत येवन थंय तिगेले गर्भांतू देव कट सो ह्या हंगा तिगेल गर्भांत देव आयला म्हणच विषय ब्रह्मदेवाक समेत ಗೊತ್ತಸ್ತ सो हंगा तन्नी ब्रह्मदेव समेत मस्त मस्त प्रेयर्स हंगा सांगचस सो द्वादशिकाची उपास लॉर्ड वामन देव रूपारी देव अदितील गर्भातुलन येता आमकां अपियर जाता म्हणून हांगा सांगयेत कशी अपियर जाता सान चेडूशी अपियर जातवा ना कशी अपियर जाता उपास विष्णू रूपारी 4 हत्तारी गदा पद्म शंख आणि हे घेऊन येता सो
त्या रूपार येताना तागेल कॉम्प्लेक्शन कशें आसता काळे जावन आसता आमगेल राधा माधव म्हणके काळेची कॉम्प्लेक्शनारी येता आनी हळडुवेची आंघोळ घालून येवन आसता सो त्या टायमारी कसने भारी चांग लग्न असतं मला अभिजित लग्न म्हणतात तर त्या टायमारी दुवादशी त्यावे कंच दुवादशी श्रावण दुवादशी जावनु असतं सो त्या टायमारी देवान अपियर जालेल तेदाना तीनो लोकांतू भरती खुशी जाता पुरा जनक कोण कोण खुशी म्हळ्यार आमगेल तसं साधारण मनशाक समेत खुशी जाता देवतेಗಳ तांकां खुशी जाता गायी विंगड विंगड प्राणी पक्षी पुरा जनक खुशी जाता खै तनक म्हळ्यार त्या कसने ಪ್ರತಿ ಮೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಅತ್ತ ಸುಚ್ಚೆ ಸೀಸನ್ಸ್ म्हणताना तक्क समेत ते हांगा भारी खुशी जाता देवालय हे अपियर जालाल पळोवन घेवन सो आणि ह्या टायमारी तांणी देव हांगा कश्यप मुनी आणि अदितीले पूतू जावनु एत्ताची सो आ नಮ್ಮಕೈ भरती खुशी जाता सो ಕೂಡ್ಲೆ देव कसं करता विष्णु रूपारी 4 हत्ता असेल रूपारी असिल सना चेकलो चल्लल रूपारी तो उपास प्रकट जाता सो तदन ಕೂಡ್ಲೆ पुरा जन तै मस्त जन येवन आसताची देवाल हे अपियरन्स जाल्ले ಕೂಡ್ಲೆ कोण पुरा येवन आसताची हांगा बृहस्पती येवन आसता ब्रह्मा येवन आसता कुबेर येवन आसता अशी मस्त जन येवन आसताची देवाला अपियरन्स पळोवन घेवन भारी खुर्शियरी तांणी ते सेलिब्रेट करताची म्हळ्यार बर्थडे सेलिब्रेट केला म्हण त्याची टायमारी तो ब्राह्मण रूपार एक सनो चल्ल रूपार येवन आसूच निमित्त पक्क ब्रह्मोपदेशम समेत त्या टायमारी तांणी करताची सो ते ब्रह्मोपदेशम केलेल तेजान ते जनिवार घालचे तकेल हत्तांतू सत्ती दिवचे भड्डी दिवचे ब्राह्मणाल भड्डी दिवचे ते पूरा हांगा एक हांगा दिताची सो हांगा कसने म्हळाल म्हणके देव राधा माधवल म्हणके ब्लॅकिश कॉम्प्लेक्शनारी येवन आसता आणि चंद कन्नांतू कसने एक कंकळ असता आणि मागिरी तागेले हरदेरी श्रीवत्स मार्क असता लायक चंद हत्तारी पुरा कंकण बाजूबंद आणि पोटारी ते वेस्ट बेल्ट म्हणटाची मागीर तशी पुरा घालन आसता सो हांगा एक जनान ते दिवचेस कसने सो तागेला अम्मान तो ಚೆಲ್ಲು तो अंगवस्त्र तकदित्ता मागिरी कोण हेवेन्ली किंगडम अच्चानी पुरा राय जावन आसूचे इंद्र तसलानी पुरा येवन तक्क सती दित्ताची आनी ब्रह्मा ताका उदकाचे कुंडल दिता आणि हांगा मस्त सेज समेत येवन आसता सप्त ऋषी म्हणटाची तांणी ताका कुशाग्रास दित्ताची ते आणि सरस्वती समेत हांगा येवन आसता ती रुद्राक्ष मणी ताका गळ्यांतू घालता आणि कसने कुबेरा समेत ताका बेगिंग पॉट दिता सो हांगा फर्स्ट पार्वती समेत हांगा येवन आसता सो तो ब्राह्मण जाल्ले निमित्त तो कसने एक भिक्षा निमगुका म्हणटाना फर्स्ट भिक्षा कोण दिता हांगा पार्वती हांगा दिवन आसता सो अशी आणि ते कसने ते एक पिक्चर आस एक्चुअली सो त्या पिक्चरांतू तुमकां त्या भागवतम 8 कॅन्टांतू ते फर्स्ट ते बुकांतूची स्टार्टिंगाची वामन देवाले पिक्चर आसूचे फ्रंट पेजार सो ತಂತು तुम्ही पळयत तो ताका पुरा जन सुत्तू घालन आसताची आणि पुरा जन ताका गिफ्ट दिवन आसताची सो देव हांगा बाब जावन मागीर होड जावचे तसलं कसं ना डायरेक्ट तो विष्णू रूपार येवन मागीर एक सनु ब्राह्मणाल रूपारी घेवन हांगा प्रत्यक्ष जावन आसता आमकां सो ಕೂಡ್ಲೆ तो कसले आयला हांगा सो अदितीले डिझायरा म्हणके तिगेल चेडू तो तिगेल अनेक चेडू जायन आला म्हळ्यार तांगेले भावाले कोण म्हळ्यार वामन देवाल भावाले पुरा कसन पुरा बली महाराजान घेतला
हेवनली किंगडम घेतला तागेलो ऑपिलन्स हें पुरा घेतला ते पुरा बली महाराजा तुलन वापस घेवन तागेल भावा तांकां म्हळ्यार डेमिगॉड्स तांकां दिवचे खातीर तो हांगा अवतार घेतला आदी तिले डिझायर फुलफिल करचे खातीर ते अवतार आणि हांगा देवान घेतिल्लो सो मुखारच्या क्लासारी कशी तो बली महाराजा लागीं वचणू पुरा काणी आसनवे ते आमी नेक्स्ट क्लासान तू पळयत सो अशी कश्यप मुनीन सांगिल म्हणके अदिती हांगा पयोव्रत कोरून मागीर वामन देवाक प्रत्यक्ष देवाकाची चेडू जावन घेवन ती हांगा प्राप्त करता म्हणचे आमी हांगा पळयत सो तिगेले ए लॉंगिंग डिझायर फुलफिल्ड म्हूण घेवन हें चॅप्टरा नांव सो तशें तिगेले हें डिझायर कशी फुलफिल जाल्यार एक पयोव्रत व्रत कोरनू म्हूण घेवन आनी ते व्रत सुलाभेर करूं जायना कसं एक हायन अशी मस्त हांतू कोरका देवान प्रत्यक्ष जावपाक जाल्यार समेत तितली स्ट्रांगली ऑस्टेरिटी आनी तितली स्ट्रांग डिझायर तू तिणें ते केलेलो सो हांगा इतलें सांगून हांव कैद करता कसले क्वेश्चन आसल्यार तूं तुमकां कसले ऍड करता जाल्यार कमेंट्स आसल्यार सांगाची हरे कृष्ण वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की